लँड सर्वे डिपार्टमेंटान ते मॅप बीन दिलो आहे कोण तुवें आयडेंटिफाय केलें केलें आनी हांव सांगत तुका मागीर कितें तें सारकें व्हेरीफाय कर. फॉरेस्ट एंड इन्स्पेक्शन कोण पंचनामा कोण गेले आनी तेम सांगला इट इज 250 ते 300 ट्रीज हिंगा मँग्रोव्स काट जाले आनी तशें आमी WRD कंप्लेन करी WRDचे प्रेसिडेंट आहे सायटीचे तेय चॅक केला आनी तेम सांगला हेजे 3 नाल्ला तेंगेले प्लॅनाचे आयज ते चोयतले. सद्या गुगल मॅप्साचे गुगलाचे कांय दाखयना हाली दाखयते सायटीचे हाली ते दाखयता आमगे लँड आहा तें उदक बोला तें आख्खें तें दाखयता. सो ते चॅक कोतले आनी आमकां सांगतले कोणा रिपोर्ट दितले. सो बेज ऑन दॅट रिपोर्ट वील फॉलो अप आनी आमी मुखार वयतले. एंड इट इज वेरी शेम फॉर अस आयज आमी एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट कोताय. सो आय थिंक people from Kavalasim should come out. आनी आयज म्हाका दिसता म्हगे भाशेन आज आमी एक झाड सयत रोवपा न्हू कित्याक ही झाडां ती आमी इतू मान डिस्ट्रॅक्शन कोताय आमगे लिडर्स आहाय ते. सो वॉट इज द यूज बाय प्लांटींग 1 ट्री एंड काटींग 100 ऑफ मँग्रोव्स. इट इज युजलस. सो लोकांक आयज कांय सेलिब्रेट करपा न्हू आनी आमी कांय एक झाड सयत रोयल ना आहाय ती हांव सेव करया म्हणटा. हांव म्हणा रोयनाक आहाय ती पयलीं सेव करया एंड वील सेव आवर विलेज Kavalasim विलेज. थँक्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आज एक व्हडलो दीस एनवायरमेंटाचो. हांव म्हणटा हॅपी एनवायरमेंट डे म्हूण. बट आय डोंट नो वी आर नॉट हॅपी आनी ही झाड हॅपी आहाय जाल्यार बिकॉज दे कॅनॉट स्पीक ती बाळी रोटाय. आज एनवायरमेंट डे म्हणल्यार म्हाका जुगडास जाता एक सायंटिस्टाचो हुबर्ट रिव्स म्हूण कॅनेडियन फ्रेंच सायंटिस्ट. तो कितें म्हणटा जाण तूं. तो म्हणटा man is a insane species. Insane म्हणल्यार piece of crazy species where he worships an invisible god and destroys visible nature, unaware that the same nature he is destroying, the same god he is worshipping. As meaning कितें जेन्ना आमकां देवान हो संवसार रचलोलो तेन्ना मनीस रचून लास्टाक हे एनवायरमेंट रचलेलें आमचे पासत जियेवपाक हेजेर जियाय आनी चोळाय म्हूण हे राखाय सांबाळाय म्हूण. पूण आज कितें जालां हें आज काबार करून उडयलां. सो आमी देवा बरें आमी जायत मागताय पूण एट द सेम टायम ही देवान रचलोली रचना जरी तर आमी काबार कोताय म्हाका दिसता ताका वर्थ ना. सो आमी सिविलायज जावपा जाय. नॉट ओन्ली वी शूड गो विथ God and goddesses, but this the creation itself is God and goddesses. काल सीएमागे स्टेटमेंट चोलें प्रधानमंत्री मुठी झाड मुळे आयक आवय ह्या आवयक सांबाळपा जाय हे राखपा जाय हे तेज परामर्श करूं जाय. आज म्हाका हांसो येता ह्या सीएमागे स्टेटमेंटाचेर. एक सायडी प्रधानमंत्री म्हणटा राखपा जाय आमगे मुखेलमंत्री म्हणटा राखपा जाय झाडां आनी दुसऱ्या वाटेन डिस्ट्रक्शन थिंग दोड धांपिले सीएमान थिंग हें दाखयना म्हणजे तूं एक तियात्र करूं सोदिता एक फेक तूं आश्वासन दिता. आय कंडेम द स्टेटमेंट वॉट द CM had told us to obey that. You itself are not obeying it. Very sad. हो तियात्र बंद कर आमगे CM सांगता. आनी एक मेसेज दिता फायनली एक मेसेज ऑन दीस एनवायरमेंट डे. आज दिल्लीचो आय दे कॅनॉट ब्रीथ सांगपा म्हळ्यार दिल्ली पीपल कॅनॉट ब्रीथ दे आर चोकिंग आनी ते झाड मान कातून पयस केला इतुलो एंड दॅट मनी दे आर ब्रिंगींग हियर इन गोवा टू ब्रीथ इन गोवा. आमगे एनवायरमेंटा हुसताक आमगे नेचरा हुसताक आज ते हुंय लँड घेताय विच इज नॉट फिजिबल. शेतां दोंगर आनी तेक लागून हो सरकार 16B 39A 17(2) हें कितें चल्लां. सो बी सेन्सिबल. ही नाटकां तुम कोणाक गोंयकार बरो हुशार जालो आहा लोकांक मागोता एनवायरमेंटा दिसाक प्लीज जे कोण मुखार तरी कोण स्वता एनवायरमेंटा खातीर आपल्यागे नेचर खातीर तेंक तरी तुम हे दिसा मिगे मागणें तेंक तरी तुम सपोर्ट कराय तेंच बारा तरी उब रावाय. आनी जरी तर तुम हेत लोकां जे कोण एनवायरमेंटा पासत झुजता तेका सपोर्ट कोना जाल्यार म्हाका दिसता वी हॅव टू लीव आवर ओन नेटीव प्लेस
टू एकोमोडेट दीस दिल्ली पीपल आनी आमची भुरगीं आमी चोक जावन हिंग मोतले आनी आम गांव सोडून आतां आज आमगे भुरगीं वयताय ओवरसीज वयताय तें करचें पडटलें. सो चिंताय बिफोर यू सेल आउट तुम पळय सगळे हाटाय दिल्लीवाले ते बंद कोराय. अदरवायज म्हाका दिसता वी हॅव टू लीव आवर ओन नेटीव प्लेस एंड गो. पण लास्ट टायम तुवें जेन्ना बायट दितालो तेन्ना तुवें सांगलां हांगा नल्लां आशिल्लीं आनी झाडां बी भरपूर. आतां जे WRD हांगा सर्वे करता सो तेज्या प्रमाणे तो कितें सांगता सर्वे जे मॅप आहा ताजेर ताका नल्लां बीन कांय दिसना म्हणून. सो हाजेर तूं कितें म्हणटा? तेम आयडेंटिफाय केले नाल्ला आहाय म्हणटाय ते बट ऑन द मॅप दे आर नॉट शोईंग द नाल्लाज. असो एक व्हड लोगोर आहा. इट इज व्हेरी सॅड म्हाका हांसपा येता. तो म्हणटा इट इज दे ऑन द सायट बट स्टील ते मॅपाचेर दाखयना म्हणजे मॅपाचेर हाल धयर देखून जातलो अशें दिसता म्हाका. बट तेम आमकां एश्युरन्स दिलो जें कितें चोयलां ते बरोवन ISLR धाडले टू डबल चॅक. तुमी ये आनी आनको रिसर्वे कोराय आनी जोरी तर मिस आउट जाले परतून घाले म्हूण ते तांकां लेटर कोतले आनी दॅट कॉपी ऑल्सो वी वील गेट. सो एश्युअर केला. ओके सो समज आतां हाजेर तुमकां जस्टीस मेळना सो तुमी नेक्स्ट मूव कितें घेतले? कोर्टान बी वचपाक तुमी पॉसिबल? ऑफकोर्स वी वील गो इन द कोर्ट आनी गरज पडल्यार आमी NGT वयतले बिकॉज हो आमगे एक लिडर हो पंच एंड जायत मुखार असो मुवमेंट केले आनी NGT देखून गेले आनी आमी बंद केलां. वी वील नॉट बॅक आउट. केदोळ प्रेशर येवं केदोळ प्रसाद येवं वी वील नेवर बॅक आउट एंड वी वील शो दॅट वी वील फायट. हे टी शर्ट तांबडे जावं पुसान आमी झगडटले बट वी वील नेवर अलाउड टू हॅपन सच टायप ऑफ इलिगॅलिटीज. I'm Iris Pasainia, पंच ऑफ विलेज पंचायत कांपलसी. आतां जालें कितें हिंगा कार्टिंग केला म्हूण म्हाका मॅसेज मेळ्ळी आनी लास्ट टायम तेमी प्रेस घेतले WRD हे फॉरेस्ट येयले तेन्नाय तेमी हिंगा विजीट केले पूण म्हाका येवंक मेळना. आज हांवें टायम काडून हांव ते येताय म्हूण कोण ते आमचे WRD येताय म्हूण हांव विजीट करपाक येयला आनी हिंग चोयल्यार दिसता this is completely disaster kela by destroying the very nature of species grown by itself. It is not grown by the owner. आपण जाल्ले तें हिसर निसांतण करून उडयलां आनी हे भाशेन निसांतण केलें जाल्यार आज एक दीस अशें जातलें कावलसीं विल बी अन एरिड डेजर्ट. सारकें फूल कॉन्क्रीट डेजर्ट जातले आनी तुका कांयच मेळपाक ना. सो सगळे मुखार सरोन गांवचे लायक मायंडेड पीपल शूड कम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पूण आमी आतां आमी वी आर फायटींग ओन्ली द डिस्ट्रक्शन टू सेव द एनवायरमेंट. दीस इज वेन यू आर टॉकिंग ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आमी कितें मॅसेज दिताय एनवायरमेंट लोकांक? आमी डिस्ट्रॉय कोताय आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कोताय. इन वॉट सेन्स यू कम हियर द कोण हें कोताय न्हू सेलिब्रेट कोताय दे शूड कम इन द फील्ड एंड सी वॉट इज गोईंग ऑन इन द फील्ड. दिस इज वेरी सॅड वॉट इज हॅपनिंग इन द फुल ऑफ गोवा एज अ होल इफ यू गो टू सी. एंड दिस इज वन ऑफ द प्लेस वे live we can see all this destruction what has been done. So आता WRD येयल्या. WRD has just reported certain areas where it is not shown on the plan. So in fact this is a big auto body सहित प्लानाचे दाखयलें ना. This is the height of the system. आता आमचे सिस्टम इतलें खराब जालां हा. हो वोगोर आहा तो दाखयलो नाल्यार आनी उरलां कितें हिंगा अशें. आतां थिंगा आतां काल एक आहलो थिंगा वोगोर आहलो सॉल्ट पॅन